ज्या दीस हरमळा मतदारसंघात हांवें दौरो केल्लो त्या दीस हांव स्वता त्याच्या घरा वचून आयलो आनी त्यानंतर हांवें पुलिसाकूय सांगलें। आज सकाळीं म्हजें उलोवप मुख्यमंत्री कडेन जालें। कारण कशें आसा पळय, एखादें जें कितें जर आसत जाल्यार तें डेफिनेटली तेचेर परतून इन्क्वायरी जें कितें जावचें आमचो कोणाचोच भितर हें कांय ना न्ही। एखाद्याक जर दिसता तेचेर हें आसा जाल्यार डेफिनेटली परत जर इन्क्वायरी बाकीचें कितें जावचें करतले, कांय प्रॉब्लम ना। कोणाचोच तेचेर प्रेशर ना की तें हें जावं जायना अशा पद्दतीचें ना। त्यामुळे रायट जर कितें आसा तें सोदून काडपाक परत एखादी जर हें करपाक जाय जाल्यार हांव सकाळीं उलयलां मुख्यमंत्र्या कडेन, मुख्यमंत्री करतले सुरूय केलां तें। हांव इनफॅक्ट हांव आनी ग्लॅन तिगलो आमी दोगूय गेल्ले आनी आमी वयतकच मागीर परत आमी पीआय थंय धाडलो आनी परत ती परतून सुरू केल्लें आसा। थोडे लोक अशें म्हणटात की बीजेपीचो कोण तरी हाका सपोर्ट करता, तेज्या खातीर केस सारकी इन्क्वायरी जायना। कोणूच सपोर्ट करना, सगळेच जाण। कारण ग्लॅन तिकलेचोय ताका त्या संदीप नायकाक आमचो पाठिंबो आसा तेच्या हाका। इवन त्याचो जो हाचो साडू आसा पळय तो पेडण्याचो, आमचो आमदार दयानंद सोपटेचो साडू तो। त्यामुळे कोण कोणाच्या वटेन रावता तें तुमी ठरोवचें। आमचे आनी एखाद्या भुरग्याचेर आमचो कोण नातेवाईक किंवा आमचो समर्थक जरी नासलो जाल्यार ह्या गोंया भितर रावपी खंयच्याच नागरिकाचेर अन्याय जावपाक जायना, हो हेतू म्हजो आसा। हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणून सांगता की हाचेर कांय कोणाचोच प्रेशर ना की तें इन्क्वायरी जावचें न्ही, म्हणून आमी पूर्णपणे सहकार्य करता। हाच्या पेक्षा आनी कितें जर करपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली पूर्ण इलेक्शनां लागीं जाल्यार लोक गरज नासतना ते जास्त भडकवपाचो प्रयत्न करतात, पूण पूर्णपणे कोणाचोच तेचेर पॉलिटिकली तें कोण तरी प्रेशर करता आनी उरलां अशें अजिबात ना। पूर्णपणे ताका जो न्याय जाय त्या फॅमिलीक, संदीप नायक म्हणतो तो, कारण तसो बीजेपीचो आमचो बरो सपोर्टर तो, त्यामुळे ताका न्याय मेळपाक लागून जें कितें जाय तें पूर्णपणे सरकार करता। तुका दिसता ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हाजे एडवांटेज घेता? ती कशें आसता, भितर चूक कांय ना, ऑपोजिशनचें कामूच न्ही तें, हांव तेंची चूक म्हणना। पण हें सगळें करता आसतना एखाद्यांनी राजकारण करता आसतना एखाद्याच्या मृत्यूचें राजकारण करचें न्ही। म्हणजे हांवें बेजिकली पळय, कारण भारतीय जनता पार्टी तशी आमी पळयल्या न्ही, आमी आंदोलनां हें सगळें करत करत आमी सत्ते पर्यंत पावले। पूण हें सगळें करता आसतना त्या वेळाचेर आमी सत्तेन नासले, केन्ना आमचे आमदार 1994 पयल्या वेळार 4 आमदार आयले। पयलीं आमचे कडेन आमदारूय नासलो आनी खासदारूय नासलो। पण आमी केन्नाच ज्या वेळाचेर वेगवेगळ्या आंदोलनांनी आमी भाग घेतला, आमी कोंकण रेल्वे पळयलें, भाशा आंदोलन पळयलें, कितलीं तरी आंदोलनां आमी केलीं। दूरदर्शनाचेर लोकल लँग्वेजीन प्रोग्राम करूंक जाय म्हणून आंदोलन केलें, पण केन्नाच आमी मुख्यमंत्र्याच्या पर्सनल घराचेर मोर्चा व्हरूना। पण ज्या तरेन आज जें कितें चलयल्लें दिसलें जाल्यार हांवें तुमी पळयलें, त्या दीस वचून मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय बंगल्याचेर मोर्चा, त्याच्या पर्सनल बंगल्याचेर सांखळे मोर्चा, अशा पद्दतीची ही जी आसा चुकी आसा। त्यामुळे हे जें कितें करतात राजकारण डेफिनेटली करचें, कारण ऑपोजिशनाचें काम तें राजकारण करपाक जाय। एखादो विशय मेळटा जाल्यार घेवं जाय, कारण तांकां राजकीय फुडी बाजून घेवं जाय, पण ती करता आसतना पर्सनलायज करचें न्ही। जें आज जें कितें चलयलां तें पर्सनलायज केलें तें करचें न्ही। तेंच्या पेक्षा आमकां चड खंत आसा। एखादो जर कोण कल्प्रीट आसा जाल्यार सरकारान डेफिनेटली सोदून काडचो, कांयच प्रॉब्लम ना। आनी पॉलिटिकली कोणूच तेजेर कंट्रोल आपल्यार उरचो अशा तरेचें कोण करचो ना, इतलें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां। हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आसा, एक्झॅक्ट ताचेर कितें जाय हें हांव करपाक शकना। हांव डेफिनेटली ह्या संदर्भांतलो जो विशय आसा तो हांवें ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, हांव परतूय उलयतां। तांकां जर दिसता आसत हांगा कितें तरी अडचण आसा, हें जावं आमी डेफिनेटली करुया, कितें फरक। थँक्यू सर। पळय पुलिशेच्या हातूंतल्यान कितें एक्झॅक्ट जाता तें हांव, पण तांकां पूर्ण सहकार्य त्या फॅमिलीक मेळूं जाय। तांकां तेंच्या मना सारकें जें जावं जाय त्या गोश्टीक पूर्णपणे पार्टी तांच्या बरोबर आसतली आनी सरकारूय आसतलें।